एवरीवन, हांव टीचर स्नेहल। हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता। परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना। हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा। ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें। तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें। त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडां वांगडा शेअर करात आणि सबस्क्राइब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राइब करप फुकट आसा। तर आयचो महत्वाचो विशय आसा छातीवंत चिन्ना। हो पाठ देविदास कदम हाणें बरयला। पाठ सुरू करच्या पयलीं आमी बरोवप्याची वळख करून घेवया। देविदास रामचंद्र कदम हांचो जल्म 17 सप्टेंबर 1958 वर्सा कारवार शारांत जालो। तांच्यांनी कोंकणी, मराठी आनी इंग्लिश भासांतल्यान लिखाण केलां। तशेंच कविता, कथा, कादंबरी, बाल साहित्य आनी नाटक हे साहित्य प्रकार हाताळयल्यात। तांकां राज्य पांवड्या वयल्या हेर पुरस्कारा सयत 2007 वर्साचो दिका हे कादंबरी केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला। काणी आज्याची, उबंतर, गांठवळ, कांदळा, कोहम ही तांची कांय पुस्तकां आसात। हो पाठ ताच्या जिते मरण ह्या कथा झेल्यांतल्यान घेतला। आतां आमी पाठा वाटेन वळुया। दीपक हो 7-8 वर्साचो भुरगो आई गे करीत जीवाच्या आकांतान फुडें धांवतालो आनी ताचे फाटल्यान तो मदान मस्त बैल जीव व्हरूंक येयल्लो यमदूत कसो। सुरी झाडार चडून 15-16 वर्साचो चिन्नस्वामी शिरी चोकायटालो। ताच्या पोरसाची वय ह्याच बैलान 2 दिसां फाटीं सगळी मोडून उडयल्ली। चिन्नस्वामीन परतून ताचेर पुरायेन गच्च ताजी शिरी लावची थारायल्लें आनी देखून तो झाडार चडून शिरी चोकायटालो। ताणें झाडार चडिल्ले कडेन बोवाळ आयकलो। सकयल नदर मारल्यार कितें? दीपकाचेर अरिश्ट। हें त्या बैलाचें खुबस्तान। ओमतें होलेसूप कशें। आंगान हत्ती, धवो, शिंगां गोल, दोनूय टोकां एकामेकाक मेळटालीं। घणसा बैल सोब। रामण्णाल्या गाडये बैल हो। गाडी ओडून ओडून आनी सारकी पेंड खावन खावन पकदस्त जाल्लो। हरशी हो बैल तसो शेतांत वा मळ्यांत चडटाना दिसपी न्हय। गाडयेचो बैल जाल्ल्यान तेका तशें चड सोडपय जायनासलें। पूण ह्या दिसांनी तो चडच अरवळ दिसतालो। कोणायल्याय बागांत, पोरसांत वय मोडून घुसप आनी पुराय दान दिसपट करून उडप। इतलें करून थांबतालो, चाळवल्ल्या भशेन कोणायच्याय फाटल्यान लागतालो। मनीस, सुणी, बोकडां कोण ना म्हूण ना। एक दीस आदम खान गुत्यार बोकडां चरयतालो। हो बैल ताच्या एका बोकडा फाटल्यान लागलो। आदम खानान हातांतल्या दाण्यान हाचेर 2 लगाडे घाले आनी बोकडाची सुटका केली। वाठारांतली बायलां भुरगीं तर थर्त भियेतालीं। हो बैल मुखार दिसल्यार ती थंय रावच नासली। फुस्स करप, मांडप आनी मागीर घुरी घालूंक येयल्ले वरवीं आंगार येवप। लोक रामण्णाच्या नांवान खेपताले आनी रामण्णा कानार केंस काडटालो। आयजय तशेंच जाल्लें। भुरगीं शेतांत विटी तोणयान खेळटालीं। शिवानंद सरालो एकुलतो एक दीपक त्या भुरग्यां मदीं आसलो। ताच्या हातांत विटी तोणो आसलो। ताचे मुखार विरुद्ध पंगडांतलीं भुरगीं हाणें मारिल्ली विटी आडोवंक जळीमळी उबीं आसलीं। पाव, चटमट, भिरमूट, घोडा, बुच्ची, दोवळा, झीर अशें म्हणत तो विटी तोणयान शेवटिता थंय आसा। भुरगीं बोवाळी, बैल बैल, धांव दीपक, फाटल्यान बैल, धांव। हो बैल फाटले वटेच्या मळार चरतालो। कोणें पळयला, सकयल देंवन केन्ना दीपकाच्या फाटल्यान पावलो समजलेंच ना। हरशी दीपक नाजूक आंगलोटाचो, अपुरबायेन वाडिल्लो। जीव आसल्यार भीक मागून खायन म्हूण घे म्हूण धांवपाक लागलो। दीपक मुखार
बैल फाटल्यान, आई गे धांव दीपक धांव, जोरान धांव. पुराय शेतभर बोवाळ. सगळे उबे राविल्ले कडेन बोवाळटाले. मुखार वचून बैलाक धांवडोवपाची छाती कोणाक जायनासली. झाडार चडिल्ले कडेन चिन्नस्वामीन तोडो केलो ना. हातांतली कोयती तशीच सकयल उडयली आनी सरसरीत देवूंक लागलो. ताकतिकेन देंवताना ताका एक दोन कडेन झरकटयलें, पूण ताणें सोमती सकयल उडीच घेतली. घुत्या वयल्यान शेतांत देंवलो आनी धांवूंक लागलो दीपका पासत. चिन्नस्वामी हो छातिवंत भुरगो, संकश्टाक भिवपी न्हय. आंगा पांगान घटमूट, उंच रापिल्लें आंग, मानाय कसो दिस. शाळेंत धांवूंक, उंच उडी मारूंक सदांच पयलो. कबड्डीत सदांच मुखार. ताची फुडली मोख आसली सैन्यांत भरती जावन देशाची सेवा करची. मेकळ्या मनाचो, सरळ स्वभावाचो चिन्नस्वामी कोणेंय कसलें काम सांगल्यार ना म्हणपी न्हय. हेरांक उपकारा पडप हें ताचें भूषण. प्रसंग पडल्यार स्वताच्या जिवाची पर्वा करिनासतना लोकां खातीर धांवून वचप ताका आवडटालें. एक फावट अशेंच जालें. आबोले बांयचेर उदक भरूंक येयल्लें. कट्टो नाशिल्लो समतळ बांय ती. आबोल्याचो 4 वर्साचो पूत आवय फाटल्यान येयलो. कसो कितें का देव जाणा. घडये पांय घसरलो आसुये बांयत पळयताना आनी बांयत पडलो. आबोल्यान बोवाळ घालो. चिन्नस्वामी थंयच लागीं आबोल्याचीच लांकडां फोडटालो. ताणें फुरसत केली ना. सरळ बांयत उडी मारली. भुरग्याक वाचयलो. आनी आतां तर ताच्या शिवानंद सराच्या पुताचेर संकश्ट येयल्लें. शिवानंद सर हो चिन्नस्वामी खातीर देव आसलो. घाटा वयल्यान येवन कोणाल्याय भाटांत शेतांत कुटूक मुटूक करून जीण सारतल्या चिन्नस्वामील्या आवय बापायक शिवानंद सरानूच आपल्या भाटांत इल्लीशी खोप काडून आलाशिरो दिल्लो. तातूंतच गंजिल्लो खिळो तोपिल्ल्याचें निमित जावन चिन्नस्वामीचो बापूय धणकुटेर पडून भायर पडिल्लो. आनी हे अवतिकायेंत तांकां पोटाचो आदार म्हूण सरान आपल्या शेताचो कांय वांटो भागाक खंडणेक दिल्लो. तो करून आवय पूत खाताली. केदो व्हडलो उपकार हो. त्या सराच्या पुताचेर येयल्ले अरिश्ट चैन चिन्नस्वामी उगी रावत. मुखारच शांतू मावशेलें पोरसूं आसलें. चारूय वाटांनी सुरी शिरी लायिल्ली आसली. पोरसा फाटल्यान कोणूय उबो आशिल्लो दिश्टी पडनाशिल्लो. दीपकान खिणातच थारायलें. पोरसा फाटल्यान आपूण जर धांवलो जायत तर घडये बैलाक आपूण खंय आसा हें झुप्प करून कळचें ना. आनी फुरसत करिनासतना पोरसा फाटल्यान धांवलो. हो बैल म्हूण कितलो मदान मस्त. शिकयल्ल्या भशेन ताचे फाटल्यान होवूय धांवलो. दीपक पोरसा भोंवतणी बोवाळ मारीत घुंवड्यो काडटा जाल्यार बैल ताचे फाटल्यान आनोळ्यो गुंडाळ्यो. दीपकाच्या आदाराक कोणूच येना. सगळे बगे कशे. दीपक आनी बैल हांचे मदीं फकत 2 वावांचें अंतर उरिल्लें. चिन्नस्वामीन थारायलें, म्हजो जीव गेल्यार हरकत ना, पूण सराच्या पुताच्या केंसाक मार लागूंक दिवचो ना. ताणें धांवता धांवता म्हळें, यो दीपक म्हजे फाटल्यान यो. पुणून दीपक खंय आयकता. तो सामको काचाबूल जाल्लो. बैल आतां सामको दीपकाच्या लागीं पाविल्लो. फकत 2 हातांचें अंतर. दीपकाक होलमलें, आतां बैल म्हाका उडयता. ताणें किळांच मारली, आवय गे. चिन्नस्वामी आतां एकदम म्हऱ्यांत पाविल्लो. ताणें फुरसत केली ना. तो दोगांयच्या मदीं आयलो आनी बैलान घे धडक मारली. अम्मा, अय्यो, देवा रे करत चिन्नस्वामी थंयच पडलो. पडिल्ले कडेन आनी एक धडक. बैल मारता थंय आसा. मदल्या वाड्यावयलो सिताराम शेतांतलो पालो एकठांय करतालो. बोवाळ आयकून तो थंय धांवत येयलो. ताणें हातांतले हलकेन ढप ढप करून बैलाचेर 2 लडे घाले. फाटीर पडना फुडें बैल कुशीक सरलो. मागीर ढप ढप आनीक 2. बैल मागीर थंय रावलोच ना. धांवलो. बैल वतकच पळयत राविल्ले लोक चिन्ना म्हऱ्यांत एकठावले. सकयल पडिल्ले कडेन चिन्नस्वामी अम्मा गे करीत बोबो मारतालो, तळमळटालो. लोकांनी वेळ वगडायलो ना. सोमतो कारवारा व्हडले आस्पत्रेंत व्हेलो, जो तो चिन्नाच्या धाडसाची तोखणाय करतालो.
ही गजाल कळटकूच शिवानंद सर आस्पेत्रांत धांवलो. चिन्नस्वामी कमराक पप्पे घालून न्हिदिल्लो पळोवन ताचें मन भरून आयलें. चिन्नाची आवय थंय कुशीकच उबी आसली. सराक पळोवन ती रडूंक लागली. सरान तिका म्हटलें, रडू नाका, तुजो पूत रोखडोच बरो जातलो. अशें म्हणून सर चिन्ना म्हऱ्यांत बसलो आनी मायेन ताका पोशेत म्हटलें, चिन्ना, तुज्या धाडसाचो आनी दुसऱ्या खातीर आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना धांवून वचपाच्या गुणाचो म्हाका अभिमान दिसता. तर पळयलें तुमी भुरग्यांनो, दुसऱ्या खातीर जगपांतच आपलो आनंद आसता ही देख आमकां ह्या काणयेंतल्यान मेळटा. आतां आमी ह्या पाठांत आयिल्लीं कांय नवीं उतरां पळोवया. अगळ थंयचीच माती काडून थंयच लांबचो लांब 3 फूट उंचायेचो घाल्लो बांद. अरिश्ट संकश्ट. वावाचें अंतर हातभर अंतर. आस्पत्रेंत हॉस्पिटलांत. वाक्प्रचार छाती जावप, धैर्य जावप. आलायती जाणकारी. विटी दांडू खेळांत वापरांत येवपी उतरां. पाव, चटमट, भिरमूट, घोडो, बुच्ची, दोळा, जीर. आता तुमच्या खातीर घरपाठ आसा. तुमकां शब्दार्थ बरोवपाक जाय. वाक्यप्रचारांचो अर्थ बरोवन वाक्यप्रचारांचो वाक्यांत उपयोग करपाक जाय. पाठ बरे तरेन वाचपाक जाय आनी प्रश्नाच्यो जापो बरोवपाक जाय. आशा करता की तुमकां हो पाठ बरे तरेन समजला आसतलो. दुसरे फावट परत मेळुया एका नव्या विशया बरोबर. तोपर्यंत देव बरें करूं.